बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बापा, काय बरी सकाळ तुवें आमकां फावो केल्याय. सुर्याची उजवाडीत किन्ना, जिनस्वर सुकण्याची गितां, आमचे भोंवतणी सोबीत फुलां, हें सगलें अनुभवून आमी तुजेशी आयल्या. हांगा देव मंदिरान आयलोल्यांक देवाचे कृपेन बोलोलो दीस हांव येता आनी माये मोगाचो येवकार ह्या मागण्यांक. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजू, तूं आमचे मुखार हाजीर जाला. तूं उंड्याच्या रुपान जियेताय. ही जावन आसा आमकां क्रिस्ती भावार्थाची व्हडली खुणा म्हूण आमी भावार्थान सोत मानून घेता. एका इश्टा लागीं आमी उतरांतल्यान उलयता. आमचो मोलादीक वेळ इश्टा सांगाताक सादता. आमचो कोरो इश्ट जावन आसा तूं. तुजे सवे उतरांनी उलोवन वेळ सारूंक नाका, पूण तुजें आसनेंच आमकां पुरो. तुज्या सांगाताक आमी रावून वेळ सारूं. तुजें आसणें भोगतना आमकां आत्वेंच आनी ओत्मीक कुशलकाय आमी अनुभवता. आमचें जिवीत तुज्या हातान समर्पण कोत्ता आनी सगले काळजाचे खोलायेक तावन तुका आमी नमस्कार कोत्ता. सगली सोम्यांक नमस्कार करुया. गीत घेवया. स्वर्गांतल्यान तूं आयलोय देवून. स्वर्गांतल्यान तूं आयलोय देवून, जिवो उंडो सुर्गीचो, नवें जिवीत आमकां दिताय तो जेजू मोगाचो. उंड्या रुपान आसा मोदे, तूं राजा संवसाराचो. मानबागोन नमस्कार कोत्ता दियात्मो तुजो. स्वर्गांतल्यान तूं आयलाय देवून, जिवो उडो सुर्गीचो, नवें जिवीत आमकां दिताय तो जेजू मोगाचो. उंड्या रुपान आसा मोदे, तूं राजा संवसाराचो. मानबागोन नमस्कार कोत्ता दियात्मो तुजो. दोनयांके एक काळीज मोगान तुज्या तेंबोर, वावय कुरपेची जोर हांव जियेता तुका, तूं जावो म्हाका. मोजें जिवीत तुका जाय तशें कोर. दोनयांके एक काळीज मोगान तुज्या तेंबोर, वावय कुरपेची जोर हांव जियेता तुका, तूं जावो म्हाका. मोजें जिवीत तुका जाय तशें कोर. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me,
I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, you have your way in me. You have your way in me. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमच्या मागण्याचो विशय मातव्याच्या शुभ वर्तमान 11 आवेसोर वळी 11. सोर्गींच्या राजान ओदीक ल्हान ती ताच्या वोन व्हड. सोर्गींच्या राजान ओदीक ल्हान ती ताच्या वोन व्हड. स्त्रोत 140 वोळ 13 अशें मेळटा. खरेंच बरी मनशां तुजें नांव वाकाणटलीं. प्रामाणीक काळसाची मनशां तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान तिकान करून जियेतलीं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आर्गां तुका जेजू. आर्गा तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. जितली आमी ताच्या मोगान रावता तितली व्हडली ताची वाखाणी करूंक पावता. आमी मांडून घेता तूंच आमचो देव आनी आमचो जीव म्हूण. आमचो बाप जो सगळोच मोगाळ आनी दयाळ तो सगळे आमकां दिता. तेच देवाक आमी सगळ्या काळजांतान दिनवासनी आनी आर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमचो वाखाणेचो जबाब जातलो गायन करून. वाखाणी तुका बापा, वाखाणी ताच्या पुता, वाखाणी पवित्र आत्म्या. सगळी म्हणूया. वाखाणी तुका बापा, वाखाणी ताच्या पुता, वाखाणी पवित्र आत्म्या. बापा, ह्या नव्या दिसाक स्वागत करतना आमी मागता आमची मन शांत जावं. नको आसतना हो दीस आमच्या जिवितान कितें हाडटलो तें. पूण आमी सोत मानता तूं आमच्या सांगाताक आसल्यार कसल्योय ताळण्यो कसलेय प्रस्नाक आमी फुडो करूंक शकता. सुर्गींच्या बापा, तूंच आमकां जाय. तुज्या आशण्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. जबाब. वाखाणी देवा बापा, वाखाणी ताच्या पुता, वाखाणी पवित्र आत्म्या. आमी पडटा तेन्ना तूं आमकां घट दोत्ताय. जेन्ना आमी दुखी जाता तेन्ना तूं आमकां वेंगयता. आमी रडल्यार तूं आमचीं दुखां पुसताय. आमची भलायकी बिगडल्यार तूं आमकां पेकोवणी दिवन पोत्तून आमकां गोठायेन बुत्ता. तुजो मोगूच आमकां पुरो. ह्या पासत आर्गां तुका आमच्या मोगाच्या देवाक. जबाब. वाखाणी देवा बापा, वाखाणी ताच्या पुता, वाखाणी पवित्र
आत्म्या सुमया जितले पावट आमी तुजेसून पयस वेता तूं आमकां पोत्तून पोत्तून तुज्या वडत्या मोगान तुजेशी हाडटाय. जितले पावट आमचे दुस्मान आमकां खाला आपटिता तूं तुजो हात दिवन आमकां वयर काडटा. आमी निराशी आनी बेजार जाता तेन्ना तूं आमकां बुजवण दिवन कालचीदार जावंक समजायताय. ह्या तुज्या कालत्या मोगा पासत तुका आमी दिनवाजता बापा. जबाब वाकाणी देवा बापा वाकाणी ताच्या पुता वाकाणी पवित्र आत्म्या. दिसाच्या तिनूय पारार सकाळीं दनपारां रातच्या वेळार समजांतले नोश्ट पयस करूंक कालचीदारपणान सत उलोवंक निती खातीर झुजोंक समाजान एकवट हाडूंक आमी बोगसूंक जाणवायेन बरोवंक आनी आत्म्याचे स्रुतीन प्रितुमेचें रूप नवें करूंक तुवें आमकां शराती बसयला. तो सगळें आमकां शिकयता. तशेंच ह्या संवसारान तुज्या राजाचे गवाय जावंक. हो तुजो आत्मो सगळ्या वेळार आमचेर नदो लावन आसा. ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासत तुका आमी दिनवाजता बापा. जबाब वाकाणी देवा बापा वाकाणी ताच्या पुता वाकाणी पवित्र आत्म्या. पातकी मनशाचे आटाविटे खूब. हें आमकां स्त्रोत 30 आनी 2 हातून मेळटा. आपणाचेर विस्वास दवरतल्याक सर्वेस्पूर काकलुतीन माई मोगान गुटलायता. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरूंक ना. तुवें म्हजें पातक बोगशिलें. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें. पातकाचें कोत जोर धुवन काडलें. मनीस कितलो बागी. सगलीं म्हणुया सर्वेस्परा सर्वेस्परा आमी तुजेर आमी तुजेर पातक केलां. पातक केला. आमचे अस्कोतायेन आमची असोताय आमी तुका आमी तुका दुखयला. दुखयला. आमी चुकल्या सोम्या. आमी चुकल्या सोम्या. आमी कालत्या काळजान आमी खालत्या काल तुजी काकलोत तुजी काकलो मागता सोम्या. मागता सोम्या. सोम्या बोदोल आमचे काळीज बदल आमचे काळीज आमचे जिवीत आमचे जिवीत आमची वागणूक आमची वाणूक काकलोत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलोत आमची कोर. काकलूत आमची कोर. आमी गायन करुया बोदोल काळीज आमचे. बोदोल काळीज आमचे कोर आमकां नवे. बोदोल काळीज आमचे जावं तुजे सारके. बोदोल जिवीत आमचे कोर आमकां नवे. बोदोल जिवीत आमचे जावं तुजे सारके. बोदोल वागणूक आमची कोर आमकां नवे.
बोदोल वागणूक आमची जावं तुजे सारके. स्त्रोत 119 50 वळीन अशें मेळटा. तुज्या उतरा वरवीं म्हाका जिवीत मेळटा म्हूण म्हज्या दोळडीरपणान म्हाका बुजवण मेळ्ळी. देवाच्या उतरान जीव आसा. उतरान देवान संवसार घडला. बापा, तूं दर एक घडये आमचे लागीं उलोवन आसाय. जायते पावटी आमचीं काळजां भिरांतीन भरलेल्या वेळार तुज्या उतरान आमकां धीर मेवता, घोटाय मेळटा. हेंच उतर आमच्या कानार सादवतले. जावं दी हें उतर आमच्या पावलांक उजवाड आनी जिवाक घोटाय. देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबीं रावया. मातयेच्या शिव वर्तमानांतले 11 वळी 11 ते 15. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां भितर ज्यों बातिस्ता परस व्हड दुसरो कोण उपसूंक ना. तरी पूण सुर्गीच्या राजान ओदीक ल्हान ती ताच्या ओन व्हड. ज्यों बातीस आयला तेन्नातावन ते आयज पर्यान सुर्गीचें राज नेट भोगता आनी नेट कोत्ता ती तें जमून घेता. सगल्या प्रवाद्यांनी आनी सुमोटीन दिल्लो संदेश जिवांव हे पर्यान चलतालो. आनी तुमी हें मात मानून घेतल्यात जाल्यार येवचो आसलो एलिजा तो होच. आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें. देवाचें उतर हे. सगळीं बसूया. देवाच्या उतराचेर नियाळ आमी करुया. मनशाक देवान रचून एक एकल्याक कार्य ओमिसांव दिवन संवसारान पाठयल्या आनी तें जण एकल्यान शाती पाळूंक देवाची खुशी. शिव वर्तमानान आमकां मेळटा जेजू ज्यों बातिस्ताची तोखणाय कोत्ता. तो देवाक मानता तसलें जिवीत जियेलो. स्वताचो प्रचार कोत्तालो. आपूण ल्हान जेजू व्हड म्हूण शिकयतालो. सोडवणदाराची वाट तयार करूंक तो वावुरलो. ताच्या जिविताची चाल सादी पूण स्वताक गवाय दिवपी. प्रवाद्यांतलो व्हड प्रवादी तो. ज्यों बातिस्ता परस व्हड दुसरो कोण उपसूंक ना. ताचें जिवीतूच एक व्हड पोरगुटणी जाली. आमच्या नेलाक आदार दिवंक मोठव्या आकारान तुमचे मुखार एक गवाय दवरता. तुमी रेनी जॉर्ज टेस्टमनी म्हूण टायप केल्यार गुगलार ताची सगळी गवाय मेळटा तुमकां. रेनी जॉर्ज एक क्रिस्ती फामिलीन जल्मल्लो केरला गांवांत आनी तेच्या आवयचें घर चेन्नय. 7 भाव आनी 1 भयण हो तांचो कुटुंब. ताचो डॅडी एक टिचर देव भिरांतीचो आसलो. शिकोवपाची सर्वीस सोडून रेनीच्या डॅडीन आनी मामीन मिशनरी कार्य करूंक लागली. 10 वर्सांचे पिरायेर
जेन्ना तो इस्कॉलांत शिकतालो खूब मस्तेपणां करूंक लागलो. वाडटा वाडटा तो एक ड्रग्स घेवंक विकूंक चोरयो आनी सगळे तरेची पातकां सांपळलो. हातान पयशे ना जातोच तो बँक रॉबरी पासून कोरी आनी जायते पावट बोणकुणीन पावतालो. कांय पावट ताका चेन्नय रावूंक मामागेर वेचो पडो. इस्कॉलांत शिकपाक तो हुशार नासलो. नव्यो नव्यो गाडयो मोटरसायकली पार्क केलेल्यो दिसल्यार तो रोकडोच सोदतालो. तो म्हणो आपले लागीं डुप्लिकेट चावयो आसताल्यो आनी आपल्या डॅडीच्या मोटराचो नंबर प्लेट लावन चोरलेल्यो गाडयो चलयतालो. लोकांक दिसो तो बरो ग्रेस्त फामिलीचो मनीस म्हूण. ताका कोण वळखो नासलो. ड्रग्स घेवंक पयशे नासले तेन्ना ताणें आपल्या सांगात्याक आनी ते फ्रेंडांक घेवन चेन्नय ताच्या आंटीचो खून केलो आनी भांगार पयशे घेवन पोत्तून केरला गेलो. भांगार विकून पयशे फ्रेंडा सांगाताक वांटले. कांय दिसा उपरांत पुलिसांनी चवकशी केल्या उपरांत रेने जॉर्ज खुणी म्हूण गोमतोच ताका लायफ सेंटेन्स फावो जाता. लोक ताच्या आवय बापायक बोटान दाखोवन म्हणो ही दुसऱ्यांच्या भुरग्यांची साल्वार कोत्ता, हांकां आपल्याच पुताक साल्वार करूंक जावंक ना. आपण्या रेने म्हणटा आपल्या आवय बापायक हांवें भोंवंक तोंड पासून दवरूंक ना. रेने सेज आय वॉज अ रॅचड पर्सन. चिकलान बुडलोलो, ढोलडिरो, नोश्तो. आपणें कसलेंच पातक आदारी नासतना रावूंक ना आनी केन्नाच म्हजें वायट जिवीत चिंतून दूख पासून दवरूंक ना, न्हय म्हूण प्रोयन पासून करूंक ना. बोनकोणीन आसता तेन्ना आपल्याक जाय त्यो वस्तू ड्रग्स पासून भायल्यान सावन हांव हाडूंक शकतालो. पारोल सुटयेर घरा गेला आसतना ती रातीक तो बँक चोरूंक वेचो आसलो. त्या दिसा तांगेर एक मनीस आयलो आनी ताची नदर रेनेचेर पडटूच ताणें रेनेक म्हणलें प्रेज द लॉर्ड म्हणून जाप केली. रेनेन भितरल्या हांसलो म्हणटा आपूण आनी आपलेच भितर म्हटलें हांव देवाक पासून वळखना, आपल्याक कोणाच्यानूच बरो करूंक शकना. हें ताचें चिंतप जावन आसलें. आनी रेनेन चिंतलें तो देवाचो मनीस आसतलो म्हूण आनी वगच रावलो. रेनेक तो एक मागण्याच्या जमाती घेवन वेता. रेने थंय पळयता लोक देवाक बसता, गायनां गायता, देवाची वाखाणी कोत्ता आनी आपूण म्हणटा वगोच उबो रावन तांकां पळयतालो. अवचीत ताच्या भितरल्यान आपल्याक कितें भोगूंक लागलें आनी एक एक ताणें आदवल्लेलें पातक ताच्या दोळ्या मुखार येवंक लागलें. आनी तो म्हणटा आपूण दुख्खांनी रडूंक लागलो. तो मनीस मागण्यांक हाडलोलो तो जावन आसलो प्रिचर. प्रिचराक दर्शनान दिसटिलें रेनेक कितें पूण भोगता म्हूण. पवित्र आत्मो रेनेक हात लायता देखून तो प्रिचर रेनेक उलो करून म्हणटा रेने तुका कितें म्हणोंक जाय, कितें उलोवंक जाय तें तूं उलय. रेनेच्या कानार सादवताली ही उतरां आख्खो संवसार जिखत आनी आत्मो विबाडीत जाल्यार कसलो आदाव. ताच्या काळजान ही उतरां रिगलीं आनी जमनीर पडून म्हटलें आपलें खोटें जिवीत सोडटा आनी जेजूक आपलें जिवीत भेटयता. I say yes to my boss and no to my former life. आनी रेनेन म्हटलें सुमिया
आपलें जिवीत कशें तुज्यान बदलूंक जाता तें आपूण नको, पूण बदल्ल्यार आपूण तुजी सेवा करतलो. रेने म्हणटा, आपल्याक सगल्यांनीच सोडलोलो, पूण ह्या प्रिचराक आपल्याचेर भरवंसो आसलो देखून तो आपल्याक मागण्यांक घेवन गेलो. जितलो तूं खालती जाता देव तुका वयर काडटा. रेनेचे इश्ट बणकणीन तो पयशे घेवन येतलो म्हूण तेळून आसले, पूण रेने हातान बायबल घेवन येता तो पळोवन रागान बोल्ले. ताच्या जिवितान बदलणी पळोवन ताचे इश्ट ताका सांगात कोत्ता. बणकणीन तो देवाचें उतर वाचूंक लागता, मागण्याचो जमो घडटा, फेलोशिपान भाग घेता. देव रेनीक सांगातीन फावो कोत्ता. कॉन्वेटीत जाल्लोलें चेडूं बारीन काम करपी. पारोल सुटयेर घरा आयल्या उपरांत तेन्ना तो काजार जाता आनी पोत्तून बणकणीन वेता. ताचे लागीं काजार जाल्ल्या देखून ताचे बायलेक खूब सोंसचें पडटा आनी तें काम सोडून बेंगलोर येवन मिशनरी वावर सुरू कोत्ता 1994 वर्सान. उपरांत 1995 वर्सा रेनीक सुटका मेळटा आनी तो आपलो वावर सुरू कोत्ता मिशनरीचो. बणकणीन आसलेल्यांच्या भुरग्यांची सेवा कोत्ता, तांकां सगल्यो सवलती फावो कोत्ता आनी बणकणीन सावन सुटून आयलोल्यांक, कोणूच नासलोल्यांक, आसरो नासलेल्यांक देवाची वळख दिवन तांकांय आपल्या आश्रमान आसरो दिता. Rene founded the prison ministry in Bangalore and they are now both serving in this ministry. तांच्या एकवटाचे एक चेडूं आसा. रेने म्हणटा, जेजू सोडवणदार आयला पातक्यां पासून. आपल्याक चिखलांतलो सोडून काडलो आनी देवान आपल्याक कार्य दवरलेलें तें करूंक वाट दाखयली. आपूण वाट चुकोवन गेल्लो तो जेजू जालो आपल्याची वाट. आमी वेल न्हय काळ नको. जेजू आमकां केन्ना सोदूंक येतलो, काळोखांतली काडून उजवाडान व्हरतलो, जशे परी रेनेच्या जिवितान घडलें. पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी श्रुतेन आनी बोरवंशान भरून आमच्या जिविताची यात्रा करुया आनी देवाचे दया काकलूत आनी मोग मोहिपास पसरावया. आमी गायन करुया. God will make a way for me. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. हे वेळार कांय आमची मागणी बापा मुखार उबारुया. आमचो जबाब जातलो, दोनया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मातना उलो. सगळीं म्हणुया, दोनया देवा आयक आमचो ताळो
भोगतीपणान मात्ता उलो. गोवांचो कोणो मरोन मातयेन पडल्या शिवाय तो नवें पीक दिवंक पावना. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भावार्थाचो कोणो दर एका क्रिस्ती मनशाच्या मनान आनी काळजान रिगोवंक प्रोयन करूंक तांचे भितर बऱ्या क्रिस्ती तत्वांची पीक किल्लोवंक येवशी केल्या प्रमाण बापा लागीं मागुया. सबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान मात्ता उलो. एक पेजात नांगोर व्हड्या उदकाच्या लोटान व्हांवून वचना जावं गोट धरून रावता. असल्या ओकोण नांगराची देख घेवन आमी काजाराच्या साक्रामेंतान जोडलेल्या भावा भयणांनी एकामेकाक विस्वाशीपणान आनी अधिकारान तीर गोट सांबाळूंक कोश्ट आडकोळी आयल्यार लेगून एकामेकाचो धीर आदार आलाशिरो जाल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार मागुया. जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान मात्ता उलो. कांट्यां वेरेत गुलाब ना आनी कोश्टां वेरेत मोजरी ना. आपल्या भुरग्यांक पूर्णतायेन पुत्ती जावंक आवय बापूय आपल्या जिवितांत जायते कोश्टांक फुडो करून कांट्यांक गुलाब फुलोशे करूंक दीस रात वावुरता. ह्या आपल्या सोबीत गुलाबांची आपल्या भुरग्यांची तुनिगा करून काळजी घेता आनी रीत रोविशेन वाडोवंक वावुरता. ह्या सगल्या तेगांचो इनाम तांच्या भुरग्यांचे सुफळाये वरवीं तांकां फावो जावं म्हूण बापाचो आदार मागुया. सबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान मात्ता उलो. आमी सोडवंडाराच्या जल्माची तयारेक हारपीट जाता. भायलीच तयारी जावंक दिवची न्हय पूण आत्मीक वाटेन नितोळ जावंक आनी जेजूच्या पोरसोळान भरूंक तयार जावंक बापाचो आदार मागुया. जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान मात्ता उलो. सगली आमची मागणी आनी आमचे आवडे एक करून जेजून शिकयल्ले मागणे सांगातान आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमेन. सर्गींचे मायक उलो करून म्हणुया. नमान मरे कृपेन बलोलेले सर्वेस पोत तुजे तायेसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल. आमेन.